चरावणे सत्तरीचो शेतकार विठ्ठल विष्णू गांव हाच्या बागायतीन आशिल्ल्यो बांय कोसळपाक लागल्या। पावसात न्हंयेच्या उदकाची पातळी वाडिल्ल्यान मोठ्या प्रमाणात उदक येवन धड कोसळिल्ल्यान विठ्ठल हाच्या बांयत उदक भरता। हे समस्ये विशीं आपणे जायते फावट पंचायतीत कागाळ केल्ल्याचे तो सांगता। न्हंयच्या उदकाच्या प्रवाहाक लागून धड कोसळपाक लागला, ताका लागून संरक्षण वणत बांदची अशी मागणी विठ्ठल गांवसाणी केल्या। उदक येता आणि सगळे ते पाणी येता आणि भितर भरता आणि पुरता ती कितके फावटी उसपली म्हणजे खंयचें उदक येता? न्हंयचें उदक येता धड कोसळ्ळां कितके फावटी धड बांदली। म्हणजे हे उदक येता पळय ते खंयच्या टायमार म्हणजे केन्ना? पावसाचेर पावसाचेर। आणि कितें जाता? सबंद बांद जाता आणि ते माझे जे बागायतदार आसा ते कितें जाता व्होवान भट्टा त्यो माडयो काय सगळ्यो। म्हणजे हे न्हंयचें उदक येता आनी तुमच्या बागायतीन वता बसता? सबंद वयता। हां आणि बावडी कितके फावटी उसपली। आतां पाणी आसा, मागीर पाणी अजिबात नासतालें मे म्हयन्यात। पूण तुमी हांगासर लुकसाण जाता पळय तेन्ना तुमी सरकाराक म्हणजे कोणाक कळयता? पंचायतीक बी कळयलें, मागीर ते काय म्हणटा आपल्या कडेन आतां काय ना, तेन्ना फुडें कळया म्हणटा। तुमी आतां फुडें कोणाक कळयला बी? ना कळोवंक म्हणजे तुमकां आतां कितें अशें जाय? आमकां हे फक्त इतकेच भानान दिवंक जाय म्हणजे संरक्षण बीन जाय? हय, आनी फक्त बावडी उसपान दिवपाची पुल्ल्या कंप्लीट तर तुमचें आतां हें कितें आसा की तुमकां संरक्षण बीन बांदून दिवपाचें? तितली। आतां न्हंय अशी येयल्या, न्हंय तशी आसली। हां म्हणजे जसो पावस लागून ती कोसळत हे गेली। कोसळयली ती। तुमचे वर हांगासर कितले शेतकरी आसा? हांगा शेतकरी थोडे थोडे आसात, सगळे कडेन आसात ते। पूण तेंचे सगळ्यांचे सेम तशेंच जाला? ना तेंचे ना, तुमचेच हांगासर म्हाजेच हे जालें इतलेच। ही तुमची बाय स्वताची? स्वताची मी मारलेली। पावस येता तेन्नाच तुमकां प्रॉब्लेम आसता? तेन्ना पावस येयलो की। पूण आतां जे हे जर फुडें समज उरली पासून जाल्यार न्हंय अशी बुतूसून जातली। म्हणजे आतांच जाय कितें करूं ना जाल्यार? हय, अंदू करूंक जाय।